नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. नीळकंठ सांगता ते विष्णू उलयता. खरे खोट्याची खात्री केल्याशिवाय पुलीस कोणाचेरच हात घालचे नात. पर्रीकाराचो पुलिसांक तेको. 8 जाणांचो अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. आमदार वाघ हल्लो प्रकरणात आपले नाव जोडून मुख्यमंत्री करता चौकशी घुटलावपाचो यत्न. पुलिसांक आरोपींची नावा आपणेन ही विष्णूनच दिल्ली म्हणटा नीळकंठ. एकसारक्यो घरफोड्यो जावंक लागिल्ल्यान गृह मंत्रालयाक जाग. मुख्यमंत्र्यान घेतली ताकतिकेची बसका. गस्त जातली खर. भायले सेक्युरिटी आनी एजन्सींचेर सरकाराची नजर. मोयड्या नोवा पुर्तुगाल वाड्यार पोन्न्या घराक उजो. 5 लाखांचो गोबोर. वास्को वरुणपुरी नाफ्ता पायपलायनीच्या भोवतणी कड्डाक उजो. फायर ब्रिगेडीन केली लोकवस्ती साल्वार. आणि गोंयांतल्या जमनींचे फेरसर्वेक्षण पुराय. येता ते मार्च मेरेन नवो सर्वे अधिसूचित. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजाची घोषणा. धरणाक्षा कम्प्युटर सोसायटीचो पुरस्कार. खबरो विस्तारान. नीळकंठ हळणकार सांगता ते विष्णू उलयता. खरे खोट्याची खात्री केल्याशिवाय पुलीस कोणाचेरच हात घालचे नात अशें म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुलिसांक तेको दिला. विष्णूवेल्या हल्ल्याच्या केशीत आठवडो जावन गेलो तरी पुलिसांक आरोपी दिश्टी पडनात म्हण पुलीस आनी गृह खात्याचेरय सध्या टिका जाता. प्रकरणाची चौकशी जाय तशी चल्ल्या. पुरावे सोदपाचें काम चल्लां अशें पुलीस म्हणटात. इतल्या मजगतीं विष्णून नांवां दिल्ल्यातल्या 8 जाणांनी म्हापशां कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज घाला. आमदार विष्णू वाघाचेर रेवड्या जाल्ल्या हल्ल्याक आठवडो जावन गेलो. मात प्रकरणाची चौकशी फुडें वचना. पुलीस म्हणटात चौकशी जाय तशी आनी कायद्याक धरून चल्ल्या. आरोपींची नांवां तपासपाचें काम चल्लां. विष्णून 10 जाणांची नांवां पुलिसांक दिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या कोतान ती नीळकंठान विष्णूक दिल्यात. हे केशींत घुसपल्ल्यांचे फोन कॉल पुलीस खंय सध्या तपासतात. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यू सी, सो वी हॅव टू टेक एक्शन ओनली आफ्टर प्रॉपरली व्हेरीफाईंग. I will not take action unless I double check all the issues. कारण माझ्या हिशोबान 10 मनीस एखादो मनीस न वळखणाऱ्या एरियेन 10 मनशांक काळखान बुरखे घाल्ले आसतना वळखप इज अ बिग थिंग. पुलीस आर डेफिनेटली कलेक्टिंग एविडन्स ऑफ हू आर इन्वॉल्वड and they are not ruling out any possibility, and those who have participated will be appropriately charge sheeted. पण एक गजाल सांगता गॅरंटेड, देर विल बी चार्ज शीट, डोंट वरी अबाउट इट. तुम्ही सगळ्यांक पयले स्टेटमेंट प्रुडंटाचेर विष्णू वाघाचेच स्टेटमेंट काढा आनी वाचा. म्हाका स्वता विष्णू वाघान सांगला आपूण तोंडान वळखता, आपणे हे घाल्ले तांच्यांनी बुरखे घाल्ले चडशे लोकांनी, आनी आपूण तोंडान आयडेंटिफाय करूंक शकता. सो वेन वी आयडेंटिफाय देम बाय appropriate some documentary evidence, we will present them before him for identification parade. नावां दिल्या ती म्हज्या म्हायती प्रमाणे नीळकंठान दिल्या आनी ती हाणें रिपीट केल्या. आय टोल्ड यू, आय हॅव डायरेक्टेड देम दॅट देर इज, अनलेस यू आयडेंटिफाय अ पर्सन टू बी इनवॉल्ड इन दॅट, डोंट गो फॉर अरेस्ट. फर्स्ट आयडेंटिफाय प्रॉपरली. BJPचो सुद्दां कार्यकर्तो असलो जाल्यार ताका तूं धरतलो जाल्यार तुजे कडेन इनफ एविडन्स आसूं न्ही. कारण फाल्यां तो कार्यकर्तो सुट्टा आनी तुजे कडेन जर एविडन्स नासले तो म्हजे कडेन येवन बॉब मारता आपल्याक बेटो अरेस्ट केलो म्हणून. आय हॅव टू सी द अदर सायड ऑल्सो. आनी फाल्यां NCBचो कार्यकर्तो ना कशा वयल्यान भितर. मात पुलिसांनी आरोपींचेर आजून हात घाल्लो दिसना. फक्त पुरावे सोदप चल्ला. DIG मिश्रा म्हणटा चौकशी उत्तर गोंयची SP प्रियांका कश्यपाचे देखरेखी खाला सारकी जाय तशी आनी कायद्याक धरून चल्ल्या. आरोपी आड जाय आशिल्ले पुरावे एकठांय करपाचें काम सध्या चल्लां अशें कश्यप म्हणटा. मात ती ताचेर आनीक कांयच उलोवंक तयार ना. केस तिचे प्रायोरिटी लिस्टांत आसा म्हणून उलोवन दाखयता. मात आरोपींचेर आतां मेरेन कितें कारवाय जाल्या ते दाखयतले जाल्यार पुलिसां कडेन ऑन रिकॉर्ड कांयच ना. इतले मजगतीं विष्णू वाघान नांवां दिल्ले 10तले 8 दुबावितांनी अटकपूर्व जामिना खातीर म्हापशेच्या कोर्टांत अर्ज घाला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. एकसारक्यो घरफोड्यो जावंक लागिल्ल्यान गृह मंत्रालय जागे जाला. गृहमंत्री पर्रीकाराची पुलिसां बरोबर ताकतिकेची बसका जाली. बीट पुलिसिंग आनी रातीची गस्त खर करपाचें थारला. मात पुलिसांच्या हाताक एकय गँग लागिल्ले ना.
गोंया भायले सिक्युरिटीक दवरतले जाल्यार 15 वर्सांचो राबितो दाखलो लागतलो. सिक्युरिटी एजन्सीक सरकारा कडेन रजिस्टर जावचे पडटले, नाजाल्यार भायले सिक्युरिटीक दवरूंक मेळचे ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडिया कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. सिक्युरिटी एजन्सी ज्यो आसा तांकां फाटल्या दिसांनी सरकारान एक रुल्स बदलल्या. म्हणजे वॉचमॅन बी दितात पळय वेगवेगळे, बहुतेक रजिस्टर जाल्ल्यो ना, एक काय दोनूच रजिस्टर जाल्ल्या. वी हॅव गिवन देम सम टायम टू रजिस्टर. इफ दे डोंट अप्लाय इन नेक्स्ट by 15th of January, we will seal their offices and take action against not only the owners but also against those who engage. 10 to 15 years residence requirement of the person who is engaged in security agency. आणि तांचे कसलेच व्हेरिफिकेशन केल्लें नसता. So we have amended the rule saying that henceforth any security agency shall necessarily engage a person who is at least 10 to 15 years depending on the post, resident of the state of Goa. काल आयलो कोण, वर्सां पयलीं आयलो, 2 वर्सां पयलो, they will have to be all terminated and sent back. They cannot be engaged. आनी हांव हांगा पयलींच हें सांगून दवरता, बोगस सर्टिफिकेट कोणें दिलें हातून दिवपाचो प्रयत्न केलो, सरकाराक फटोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार वी वील बी टेकिंग व्हेरी सिरियस एक्शन इन्क्लुडींग कॅन्सलेशन ऑफ security agency license. सगळे कडेन नाईट पेट्रोलिंग, physical night patrolling has been directed, including senior officers. In fact, we are in the process of getting IT device, fingerprint, so that anyone who is on night duty just has to put his thumb there. It gets recorded when he was inspected, when scrutiny was carried out. Night patrol, motorcycle patrol, highway patrol आणि बीट पेट्रोलिंग सिस्टीम परत एक्टिवेट करपाक लायिल्ली आहा. टुरिस्ट सीजन जातकच नायट एक्टिविटी एट 1 o'clock will have to be shut down. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.